Welcome back. Vasco Cano owners have demanded that government should allocate them a temporary base at Holland Beach to unload their catch due to rough weather conditions. Vasco Cano owners had a meeting with Deputy Collector on Wednesday. Both the groups were called to discuss the issue. However, Welsau Kasauli Cano owners did not attend the meet. आम्ही आता लावपाक दिना म्हणल्यार आमकां आनी कांय ऑप्शनूच ना परत रिटर्न येवपाचो तेका लागून आमी आतां थिंगाच लायता ते कितेंय रिजन जावन दी आतां कितेंय फायनल डिसिजन जावन दी आमच्या जिवाक सांबाळपा लागून जिवाक भिवपा लागून आमी भिवून आमी हॉलंड बीच थिंगा लायता. Vasco Cano owners have raised their protest over threats received from the fishermen at Welsau, Kasauli and Holland. पण आज हांवें दोनी पार्टींगे दोनी कॅनो ओनर्स आशिल्ले वास्कोचे आनी कासावले वेलसावचे ह्या दोनी कॅनो ओनर्सांक आपयल्ले तांचे एसोसिएशनाक आज ह्या मिटिंगेक फक्त वास्कोचे जे 3 एसोसिएशन आसा तांचे रिप्रेझेंटेटिव्स आयिल्ले आनी वेलसावचे कोणूच येवना तांची जी कितें सायड आसा ती हांवें तांचें कितें म्हणणें आसा तें सगळें आयकलां वास्को एसोसिएशनाचें आनी हांव तांकां ऑपॉर्च्युनिटी दिवपाचें अशें ठरयलां ते येता जाल्यार पळयता ना जाल्यार आय वील सबमीट द रिपोर्ट टू द कलेक्टर. आमी आमचें येवपाचें आनी एक्सप्लेन कितें सराक करपाक आमी तें सराक सांगलें आमी तेंचे कशें आलपना म्हणून सांगलें आमकां एक 20 दिसां लागून आमकां दी म्हण. Reporter Dishant Parab for Prudent. Breastfeeding, a winning goal for life. With this theme, Directorate of Health Services tried to educate women on the importance of breastfeeding. Doctors and officials said nothing can compare to the nutrients in the mother's breast milk for a newborn. It also has several advantages in view of mother's health. Week-long programs were held across the state. Take a look. ब्रेस्टफिडिंगाच्या हितून जर आयलें जाल्यार आमी जो आमच्या जिवनान जो आसा तो पयलो गोल आवयन आपल्या भुरग्याक स्तनपान करून करपाक जाय म्हणजे भुरगे जल्मल्या नंतर ताका लगेच अर्द्या वराच्या भितर आवयन ताका स्तनपान करपाक जाय कारण पयले 3 दीस पर्यंत जे आवय ताका भुरग्याक दूध दिता ताका कोलेस्ट्रॉल म्हणटात चीक तातूंत भुरग्याक एंटीबॉडीज मेळटा विटामिन्स मेळटा मिनरल्स मेळटा आनी जेणे करून ताका इयर इन्फेक्शन्स किंवा फूड एलर्जीज डायरिया निमोनिया जावपाची शक्यता खूप कमी असता. Urban Health Center observed Breastfeeding Week in Vasco to educate the women on healthy infants. आम्ही डॉक्टरांनी आमच्या स्टाफांनी एक अवेअरनेस प्रोग्राम करपाचे गांवांत विलेजीन शहरांनी स्कुलांनी आणि आमच्या हॉस्पिटलांनी की ब्रेस्ट फिडिंग म्हणजे स्तनपान हाजी इम्पॉर्टन्स कितें दूध आफ्टर डिलिव्हरी इमिजिएटली भुरग्यांक दूध दिवपा जाय कशें तरेन दिवपा जाय भुरग्यांक कशें करपा जाय हे सगळें आमी सांगतात. Reporter Dishant Parab with Omkar Falari for Prudent. Members of Legislative Assembly have questioned the contribution of Arjuna awardees Brahmanand Shankwarkar and Bruno Coutinho as Sports Authority of Goa's coaching officers. Brahmanand has retired as the Director of Coaching while Bruno continues to work as the Joint Director of Coaching in SAG. Wayim MLA Benjamin Silva and Aldona MLA Glenn Ticklow feel that Bruno and Brahmanand have not done justice to the high-class government jobs. National level, international level, वेता ताका गव्हर्मेंटान सपोज एम्प्लॉय केलो ताका बरो पोस्ट दिलो जाल्यार ताणें त्या पोस्टाक विस्वासी रावपाक जाय. आयज म्हाका दिसता स्पोर्ट्स डिपार्टमेंटान 2 पोस्ट क्रिएट करून आमचे अर्जुना एवॉर्डीज दोगांयकूय डायरेक्टर ऑफ कोचिंग आनी जॉयंट डायरेक्टर ऑफ कोचिंग हाका नेमलेले आसात. पूण एक दुखीची गजाल सांगपाक सोदतां जेन्ना हे पोस्ट तयार केले तांकां जॉब दिले ते 4-5 वर्सां लिव्हर रावन दुसऱ्या खात्यांनी दुसऱ्या म्हणटा दुसऱ्या कंपनीनी वचून हो अन्याय केल्लो आसा आमचे गोंयचे परजेचेर. हे डायरेक्टर ऑफ कोचिंग जे आसात ताणें हे सिस्टम तयार करपाक जाय भुरग्यांक कसो ट्रेन करतलो पळय तें. आयज तर गव्हर्मेंटाचो जॉब मेळप हें सगळ्यांकूच शक्य ना सगळ्यांकूच मेळना पूण हे दोनूय अर्जुना एवॉर्डी म्हाका दिसता खंयसरूच हाचो हो गोंयचो डेव्हलपमेंट स्पोर्ट्सान हाचेर इंट्रस्ट घेवंक ना. हांगा उल्लेख केल्लो आसा आमचो
Honorable Member Benji and some other members today that that the department has to take responsibility. I don't blame the minister; he's doing a good job. He's a good person, but the department, what is happening there now? We have a joint director of coaching, who's an Arjun awardee. I know him; he's my friend. He's my friend. He hails from Kalangut. He's a nice person, but is he really doing the right thing? Is he imparting his knowledge after getting all this training and now he's working with the government? I don't think so. And with this, we come to an end of this news bulletin. Keep watching Prudent. तुम्ही पळयतात Prudent. You're watching Prudent.